येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. फोंडेच्या कपिलेश्वरी जंक्शनार अपघातांक सुरवात. दोग मोटरसायकलवाल्यांनी ठोकले एकमेकांक. रस्ते दवरल्यात खणून. देखून हे अपघात पीडब्ल्यूडीच्या कृपेन. थळावे फुर्योज. वास्को बायणा वाठारांत 5 वर्सां आदीं सुरू जाल्लें सिवरेजीचें काम अजून पडना जाग्यार. कॉन्ट्रॅक्टरान चिरे उडोवन ब्लॉक करून सोडले ड्रेनेज. श्रीस्थळ पंचायत क्षेत्रात रस्त्यांची चाळण. टेंडर पास जावनय दुरुस्त करिनात रस्तो. पंचवांगड्याची 24 तारखेची डेडलायन. काम सुरू जायना जाल्यार बसतलो उपोशणाक. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पालिका वेंचणुको जावपाच्यो आसात. सांखळी आनी फोंडेची पालिका वेंचणूक सदांच रंगतदार जाता. सगळ्यांचे लक्ष ह्या पालिका वेंचणुकांच्या निकालाचेर लागलेले आसता. घेवया दोनूय पालिकांचे तयारेचो नियाळ. सांखळी नगरपालिका वेंचणुकेचे सगळ्यांचेच लक्ष आसता. कित्याक तर मुख्यमंत्र्यांचो मतदारसंघ आसूनय थंय काँग्रेसीचो धर्मेश सगलांनी आपलो शेक गाजयत आयला. पालिकेच्या 12 जाग्यां खातीर सुमार 50 उमेदवारांनी अर्ज दिल्यात. उमेदवारी अर्ज दिवपाचो आयज निमणो दीस. फाल्यां स्क्रुटनी आनी बिरेस्तारा अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी संद. 5 मेक जातले वेंचणुकेत परत एक फावट काँग्रेसीचो धर्मेश सगलांनी आनी भाजपा मदीं झूज रगपाचें आसा. आयकुया दोनूय कडलीं मतां. पॉलिटिक्स पावर नासले आमी करू शकताले. गेल्या फावटी 11चे 13 केले. C to B केली. आता पण ते 13तले 12 केले. वाढ जाय तशें घडूंक मेळटा. आमची बीजेपी पार्टी जी आसा ती सगळ्यात पहिली म्हणजे कार्यकर्त्यांचीच पार्टी. खंयच्याच कार्यकर्त्याचे काम हे निष्क्रिय ठरना, श्रेष्ठच ठरता आणि प्रत्येक त्यांचो जसो जो टायम येता पळय तशें तशें ताका वालोर दिलो वता, ताका चान्स दिलो वता. तशेंच म्हाका खूब वर्सां लागल्या पण आयज म्हजो टायम जालो आयलो आसतलो आणि आमचे नेतृत्व जे आसा गोंयचे आणि आमचे सांखळेचे भोवमानेस्त प्रमोद सावंत सर तांच्यांनी आमकां सगळ्यांक सदांच योग्य न्याय दिला. सदांच बायलांक स्वयंपूर्ण करपाचो प्रयत्न केला. तेतूंतलो तो एक मोग म्हणून काय कितें आमचो जनरल वॉर्ड आसूनय एक महिला नेतृत्वाक जेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन करपाक जे आमकां साथ दिला तातूंतच सगळें कळटा की बीजेपी ही सगळ्यांची पार्टी, सगळ्या कार्यकर्त्यांची पार्टी. आनी आतां पळोवया फोंडेची स्थिती. फोंडा पालिके खातीर वट्ट 57 जाणांचे अर्ज आयल्यात. हे वेंचणुकेत भाजप, काँग्रेस आनी MGP समर्थक उमेदवारां मदीं झूज अपेक्षीत आसा. आयज 16 उमेदवारी अर्ज आयले. 18 एप्रील हो उमेदवारी अर्ज भरपाचो निमणो दीस. रावपाक फॉर्म भरलेलो तेन्ना फॉर्म भरपा फाटलें कारण म्हणल्यार की गेले आमकां जो टर्म आमचो आशिल्लो तो मॅक्झिमम आमगेलो कोवीड काळ जालो. आनी कोवीड काळान गेल्ल्या कारणान आमकां डेव्हलपमेंट जे करपाक जाय आशिल्लें ते आमकां मेळना. कित्याक ग्रांट्स इन एड जे येयल्ले ते आमचे रिटर्न गेले त्या टायम. आनी तेजे नंतर जे ग्रांट्स इन एड येयले तेजी कामां आमची उरली तें कारण म्हणजे सिवरेजी खातीर. सिवरेजीचें काम जें चालू आहा तितून आमचे गटर्स, रोड सगळें फोडून तेणी काम आमचें डेव्हलपमेंट करपाचो जो हें आशिल्लो तो आमचो उरलो. आनी आतां परतें अंडरग्रावंड केबलींग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जावपाचें म्हणून त्या खातीर मातशें जाय जाल्यार पूण त्या बेगींतल्यान बेगीन जावपा खातीर हाजो वॉर्ड पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेतलेलो आसा. तें काम आसा. आनी बाकीचे म्हणल्यार ते उदकाचो मातसो प्रॉब्लम आसा ते मातशें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू. काणकोण वाठारांतल्या श्रीस्थळ पंचायत क्षेत्रात 1 आनी 2 वॉर्डांतल्या रस्त्यांची चाळण जाल्या. ह्या रस्त्याचे टेंडर पास जाला तरी रस्तो दुरुस्त करिनात. ह्या वॉर्डाचो पंच वांगडी दामू नायक वाजेला. सरकाराक त्यांनी शिटकावणी दिल्या. 24 तारखेमेरेन रस्त्याचे काम जायना जाल्यार उपोशणाक बसतलो. आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सरकार म्हणतात की आपूण जे बारीक बारीक किंवा प्राथमीक गरजो आसा त्यो खंय केन्नाच उरचे ना, त्यो हाताळपाक आपूण सारको एक्सपर्ट्स आसा आणि तातूंत माहीर आसा. पूण परिस्थिती मातशी वेगळीच. श्रीस्थळ पंचायत वाठारांतल्या पार्ट 1 आणि पार्ट 2 ह्या 2 वार्डांतल्या रस्त्याची सामकी तयनावस्था जाला. कितलीशींच वर्सां जालीं खंय ह्या रस्त्याचे टेंडर जालां आनी सगळें पेपरवर्क जाला तरी पूण हे रस्ते जायना. कित्याक लागून जायना हो मोठो प्रश्न. ह्या वार्डाचो पंच मेंबर दामू नायक आसा ताका टेन्शन.
ह्या वार्डातले लोक खंय आतां ताका गाळे मारपाक लागला. देखून ताणें आतां ठरयला हे रस्ते जावई मेरेन म्हणजेच खास करून ताणें एक डेडलायन दिला गव्हर्मेंटाक येणाऱ्या 24 तारखेर म्हणजे 8 दिसां भितर ह्या रस्त्याचें जर प्रॅक्टिकल वर्क सुरू जायना जाल्यार खंय आपूण उपोशणाक बसतलो. आनी आयज जर अशी परिस्थिती जर आयली म्हणजेच पंच आनी सरपंचा सारक्या सत्तेर आशिल्ल्या मनशाकच जर उपोशणां बसपाची जर पाळी आयली जाल्यार गोरगरीब जनतेचें कितें जातलें अशें दर एकल्या मदीं आतां प्रश्न पडलेले आसात. म्हाका विश्वास आहा सगल्याचेर विश्वास दवर हांव वयत फुडें 24 तारीख सुद्दां विश्वास दवरता सगल्याचेर नाजाल्यार हांव कोणाचेर विश्वास दवरपाचो ना. मे म्हयन्याची 5 तारीख पर्यंत जी डेव्हलपमेंट वर्क जी उरता ती करपाची बंद जाता मागीर पावस सुरू जातले म्हणून तेच्या पयलीं जातलें दिसता तुका हें काम जातलें दिसता. म्हाका दिसता जातलें अशें पूण आस आहा म्हाका कित्याक आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टरान म्हणलें आहा सबका साथ सबका विश्वास आनी सबका विकास म्हणटरी त्या हेज प्रमाणे म्हाका दिसता की विकास जातलो. वाट पळोवया कितें जाता तें. म्हण तुका उपोशणान बसपा पडपाना. म्हाका चड करून दिसता पडपाना कित्याक हेजेर कलेक्टरा सांगल्या कलेक्टरा पूण फास्ट डिसिजन घेत म्हणलें आसा. मामलेदारान बी आमकां हें दिल्लें आहा आनी आमदारान सांगलें आहा ह्या म्हयन्या भितर करचें म्हूण सांगलें आहा. उपोशणा बसतना तुगेले साथीदार तुगेले वोटर कोण तुजे बरोबर बसतले काय कितें सपोर्ट ना दिवपाक? हांव एकटोच बसतलो. लोकांक हांव त्रास दिवपाक पळयना कित्याक हांव त्या प्रतिनिधी म्हणटरी जबाबदारी म्हाजीच त्या वॉर्डाची म्हणटरी हांव एकटोच उपोशणां बसतलो. आनी कोणी साथ दिली जाल्यार येवन बसपाक हरकत ना. तेजे पयलीं हांवें कितें केलें आतां करता म्हणला पूण पावस येवपा जालो. पावस वयतरी पावस पडटरी काय करपा जावपाना. लोकांचे इतले हाल जातले. आतां तो शिमतरीचो रोड थंय मर्ण व्हरतात त्या फातरांच्यान मर्ण घेवन वयतात आनी तें मर्ण जवळ जवळ 1.5 किलोमिटर तेमकां घेवन चलोन वयचें पडटा. थंय गाळयांचो गाडी वयर वयर भाटपाय टू शिमतरी तेमची अशी परिस्थिती आहा की फादर म्हणटा तूं पंच जावन उपयोग कितें. लोक म्हणटा तूं पंच जावन उपयोग कितें. आमी आशेन लोक म्हणटा आशेन हाडलो कितें काम करता म्हूण. आमी काम करपाक सोदतात. ऑलमोस्ट कितलेंच वर्सां न्ही आमगे शिमतरी रोड जायच ना आनी कोत्ताय म्हणटा तो जावंकूय पावना. सो आमी ह्या फावटी सरपंचा हें कोण मुखार काडला तो ह्या सरपंचा हेजेन जाता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार. कोरोनाच्या काळात पोलीस आणि दोतोर नर्शी इथलेच आमच्या लायनमॅनांनी काम केला. पोलीस दोतोर नर्शींचे कौतुक झाले. जीवार उदार जावन रात दीस ड्युटी करून सामान्य मनशाची जिणेत उजवाड घालपी लायफ लायन जाल्ल्या वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्याकडे मात सरकारान आडनदर केली. पेडणेचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सुभाष पार्सेकारान खंत उक्तायल्या. गोंयांत वीज निर्मिती जायना. आमकां वीज कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान घेवची पडटा. थिवी स्टेशनांक 220 kV वॉल्ट वीज मेळटा. तितली मेळ्ळी जाल्यार गोंयची गरज भागता पूण चड वापर जाता. जायते कडेन ओव्हरलोड जाता. ताका लागून गणितां इबाडटात हेवूय पार्सेकारान मान्य केलें. लायनमॅन डे निमतान तो उलयतालो. युजली कितें लोक सगळे दीस सेलिब्रेट करता. नर्स डे आसता, डॉक्टर डे आसता, पेरंट डे, फादर डे, मदर डे सगळे चलता. आनी तुमी कोविडाच्या टायमार तर पयला आसतले लोकांनी पुलीस आनी डॉक्टरांनी सगळे कडेन सत्कार केले मेडिकल स्टाफाचे. पूण आमच्या लायनमॅनाची खंयच कोणी दखल घेवंक ना. पूण हांव गर्वान सांगू शकता की परवरी जेन्ना हांव आसलो तेन्ना हांवें एक स्पेशल प्रोग्राम केला पंचायतीच्या लोकांक हाडून बीन आनी आमच्या सगळ्या लायनमॅन सत्कार केला की कोविडाच्या टायमार जेन्ना कोणूच घरांतले भायर सरनासले आनी हे जे हॉस्पिटलां बी चलताली जी किंवा पुलीस सगळी यंत्रणा केवळ लायटीचेर डिपेंड आसली आनी आमी लायटीचो स्टाफ टेक्निकल सगळो तेन्ना ड्युटेक आसलो. एका घरात हेरशी 1000 वॅट्स विजेची गरज आसा पूण त्या जाग्यार 10,000 वॅट्साचो वापर जाता. देखून गोंयचे वीज यंत्रणेचेर ताण येता. हाजी जाणविकाय लेगीत सुभाष पार्सेकारान करून दिली. आमच्या गोंयांत जनरेटिंग स्टेशन ना. आमकां सप्लाय येता महाराष्ट्रा किंवा कर्नाटका. नॅशनल ग्रिडाचेर आमी डिपेंड आसा. ती 220 kV वोल्टेज आमच्या थिवी स्टेशनाक जर मेळ्ळी जाल्यार फुडें आमकां ती सगळ्यांक सारकी मेळटली बरोबर. थंय 220 जर 200 जाल्यार आमकां हांगा 33 मेळपाची ती 30 जाता. ऑटोमॅटीक वोल्टेज देंवता. आनी दुसरो इशू कितें आसा प्रत्येक घरांत आज लोड वाडला. तुमी जर कोणायचे जर आज बील घेवन पयशा तेच्या बिलार 300, 400 वॅट, 500 वॅट असो लोड त्यांनी घेतलेलो आसा घेताना. तर आज जर तेंचो लोड आमी चॅक करपाक वचत घरांतलो जाल्यार प्रत्येकाच्या घरांत 10,000च्या वयर लोड जाल्लो आसा. तुमी कंपेर करा जे सिस्टम आमी डिझायन केला ती 1000 वॅटाक आसा आनी लोकांनी 10,000 लोड तेचेर घातला. तो लोड कित्याक वाडटा तोय सांगता. प्रत्येक घरांत वॉशिंग मशीन आसा, कपडे मारपाचे पॅर आसा, गिजर आसता,
मागीर ग्रायंडर आसता, मिक्सचर आसता आनी एक तरी एसी हो आसात प्रत्येकाच्या घरात. तुम्ही तर तुमचो अनुभव पळयात. एक मिनिमम एक एसी प्रत्येकाच्या घरात आसता. असो लोड एकदम वाडल्या परस यंत्रणेचेर सारकी लोडेड जाला यंत्रणा आमची. लायनमॅन डे निमतान वीज कर्मचाऱ्यांक मानेस्ता हस्तुकी, हेल्मेटां आनी बुटांचें वांटप केलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंडा वाठारांत कपिलेश्वरी जंक्शनार दिसपट्टे अपघात जातात, तेवूय PWDचे कृपेन. ह्या वाठारांत रस्ते खणून सोडलेत. अर्दकुट्या कामाक लागून 2 मोटरसायकलवाल्यांनी एकमेकांक मोखले. दीपराज देसाय आणि रणजित कवळेकार दोघे गंभीर जखमी आसात. पळयात. थळाव्या किसन नायकान गटराचें काम अर्दकुटे सोडिल्ल्यान PWDक दोश दिला. सिवरेजीचो फोंड सारको पुरवंक नाशिल्ल्यान लोक तो चुकोवपाक चुकीचे लेनींतल्यान गाडी चलयतात, जाका लागून अपघात जातात. सरकारान बेगोबेग रस्ते हॉटमिक्स करचे आनी अपघात टाळचे अशें थळाव्यांनी मागला. आयकात. फोंडे दिशेन वयतालो आनी एक्टिवावालो फोंडे दिशेन वयतालो आनी जो बायकवालो आसा तो रॉंग सायडीन ताका धक्को मारपाचो. 100% ते पळोवपाक अशें दिसता. आनी ह्यो गाडयो स्प्लेंडर जे आहा पळय हे विदावट पासिंग गाडी विदावट इन्शुरन्स आसता. बट पोलीस तांकां जे धरलेले बट तांकां फक्त 100-200 रुपया दिवन तांकां परत सोडयता. असल्यो गाडयो परती आनी रस्त्यार हाडच्यो न्हू आनी ह्यो पुलिसांनी गाडयो असल्यो स्क्रॅप करच्यो मेळ्ळ्यो बरोबर. इतलें हांव मागता. कोणाक मार लागला मार स्कुटरवाल्याक लागला, ताचो पांय मोडला. दोगूय जाण इंजर्ड जाल्या. दोगांय जाण ताका चड लागना, स्कुटरवाला पांय मोडला. आयज पळोवपाक गेल्यार तुमकां दिसता हे रस्त्याक लागून हांगा खूबच एक्सिडेंट जाता. कारण म्हणजे ही सेवरेज आयज सिरोडेक रस्त्याची इतली जी वाट लायिल्ली आसा, प्रत्येक मनीस आपलो जीव वाटोवपा लागून हे 100 कट मारून रॉंग सायडीच्या दिशेन वयता. अशें करून हांगा भरपूर एक्सिडेंट जाला. आयज सुद्दां एक बायक आनी एक एक्टिवा भितर हांगा बोट प्रमाणे एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो बी कारण सेम 100 लागूनच हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तेन्ना स्कुटरवाल्याचो पांय पूर्णपणे मोडलेलो आसा आनी ताका आतां 108 फोंड्या हॉस्पिटलान व्हेल्लो आसा. तसोच बायकवालो जो आसा तेणें ताका समोर गाडी मारलेली आहा, ताकाय बी मार लागलेलो आसा. ताच्या कानांच्यान रगत जाता, दोळो मोठो जाला, ताकाय बी हॉस्पिटलान व्हेल्लो आहा. तेन्ना आयज असल्या जाग्यार 100 जे आसा ते खंय ऑटोमिक्स रस्तो जावपाक जायो. कितलो तेंप जालो हांगा. आयज डेली सेवरेज येवन हाडटा तर 100 लोक हांगा पडटा, कोणूच तेजेर लक्ष दिना. स्थानीक आमदार तेंच्यांनी हे रस्ते जाता तितले बेगीन हांगा हॉटमिक्स करचे आनी लोकांचो हो प्रॉब्लेम आसा पळय 100 जे कट मारून रॉंग सायडीन वयता पळय तो प्रॉब्लेम असो सॉल्व करचो. तेन्ना हे एक्सिडेंट कमी जातले. नाजाल्यार हे 100 लागून कारण अशे एक्सिडेंट जायत रावतले आनी लोक हांगा मरत रावतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता कणगावकर आनी निखिल जल्मी. PWDच्या विविध विभागांचो एकामेका भितर मेळ आसना हे परत परत सिद्ध जाला. मडगांव ते केपें मजगती रस्तो रूंद करपाचें काम सुरू आसा, पूण डिस्ट्रिक्ट रोडा वयले लायटीचे खांबे तशेंच मदींच सोडलेत. रस्त्यामधले हे खांबे काडचे अशें गुडी पारोडा पंचायत समितीन मागला. पळयात रमेश नायकाचो स्पेशल रिपोर्ट. आज आमी आसात हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो मडगांव साकून केपें वता आनी हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचें जें वायडनिंगाचें काम आसा हें चालू आसा. हें काम बरें वायडनींग रोड जावपाक जाय आनीक पयलूचो जो MLA आसा क्लाफा सोडायस हेणें इनिशिएट घेवन हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो घातलो आनी आतां तो पासय जावन तेजें काम चालू आसा. वायडनींग हो रोड खूब वायडनींग जाता मेजर डिस्ट्रिक्ट. पूण हांगा एकच हें की हेंचे कडेन प्लॅनिंग ना म्हणून आज हे लायटीचे खांबे आसात हे मदीं आसात आनी हे काडप केन्ना काम जातरे काडप की तेजेर परत खर्च आनी हो डांबोर घातलो ह्या खडी मांडले ही परती खणोन काडप.
खंय तरी आमी हेचे पयलीं सुद्दां सांगत येयले कडेन आसात की सरकारा कडेन प्लॅनिंग ना म्हणून. तेंचे कडेन जर प्लॅनिंग आसलो जाल्यार पयले हे जे खांबे आसात हे शिफ्ट करता आसले, सायडी घेता आसले आनी मागीर हेचेर डांबोर घालता आसले. पूण हांगा खंय तरी पयलींच हो जो रोड आसा हो काम स्टार्ट करून आसा आनीक ऑलरेडी कंप्लीट जायत कडेन आसा. पूण हांगा हे खांबे काडपाचे दुसरे कडेन शिफ्ट सायडी करपाची काम ऑथॉरिटी अजूनय केलें ना. आनी त्याच बरोबर जी पंचायत जी आसा गुडी पारोडाची हेणी सांगले कडेन आसा की हे बेगीन काडचे आनी आमकां लोकांक हांगा रिलीफ दिवचे म्हणून. त्याच बरोबर तेंय सांगले कडेन आसा की पंचायत घर जें आसा हें सामकें ल्हान आसा आनी खंय तरी आमकां पंचायत घर बरें जावचें, कित्याक हांगा ग्रामसभा सुद्दां घेवपाक मेळना म्हणून. खंय तरी सरकारान हांगा पळोवन तांगे एक घराक पंचायत घराक एक जागो दिवन हे पंचायत घर नवी करपाक बरो सुयेग दिवचे म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. आमचे आतां रोड वायडींग जाता की ते मातशे रस्त्यार हांबे आसा ते मातशे सायडीन अशें काडूंक. केपें टू मडगांव जो पळय MDR रोड आसा तेजे वायडनिंगाचें काम चालू आसा. थोडे कडेन तर अजून ऑलरेडी डांबर सुद्दां घालून जालो, पूण जे लायटीचे पोल आसात ते मदींच आसात, अजून पर्यंत शिफ्ट जायनात. फाल्यां थंय कोणाचे एक्सिडेंट जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता. आमी जायते वेळ खेपाक इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक हांवें सुद्दां पर्सनली फोन केल्लो, पूण अजून पर्यंत कांय जालें ना. ते म्हणटा प्रोसेस चालू आसा शिफ्टिंगाचो. म्हाका खबर ना केन्ना जावपाचें तें. आमी आमदारा फुड्यांनी उलयल्यात. पंचायतीच्यो बसका एका ल्हानशा हॉलांत घेवच्यो पडटात. ताका लागून पंचायत भवन बांदचें अशें तांणी सरकारा कडेन मागलां. कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमावान तेंची विकास कामां करपाचें तांकां उतरां दिलां. खंय ग्रामसभा आमकां घेवपाक मेळना, मात त्या प्रायमरी स्कुलान कोतालें गव्हर्मेंट. सो आज सद्या आमकां पंचायत घर काम म्हणटरी येवन सॉल्व करपाक सोदता आमी ग्रामसभा घेवपाक. आमच्या आमदाराकूय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा, तेणें आमकां जायतो सपोर्ट केल्ले खातीर. तेणें आमकां एन्श्योर केला की आपण तुमच्या गांवांतलीं सगळीं कामां करून दाखयतलो म्हणून. आमची जी पंचायत आसा ती इतली ल्हान आसा की 4 जाणां आयिल्ले जाल्यार आमकां हांगा बसपाक मेळना. एक आमची मंथली मिटींग सुद्दां जर घेता जाल्यार आमकां सारकें एडजस्ट करून हांगा बसपाक पडटा, घेवपाक मेळना. आमकां ग्रामसभा आसल्यार आमकां लागींच्या जी प्रायमरी स्कूल आसा थंय वचून घेवपाक पडटा. सो आमचो पयलीं आमची प्रायोरिटी आसतली म्हज्या भशेन जाल्यार म्हाका जाल्यार दिसता की आमी गांवांत एक बरीशी आमकां पंचायत घर बांदून घेवपाची. आनी आमी आमच्या आमदारा कडेन उलयल्यात आनी ताणें आमकां पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा. सांगला की तुमचें जें कितें आसा तें आपूण पंचायत घराचें सुद्दां काम आपूण मार्गी लायतलो म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वाश्को बायणा वाठारांत 5 वर्सां आदीं सुरू जाल्लें सिवरेजीचें काम अजून पूर्ण जायना. आतां कॉन्ट्रॅक्टरान ड्रेनेजीच्या वयर चिरे हाडून उडयल्यात. सगळी ड्रेनेज ब्लॉक करून सोडल्या. कितलो अतिरिक्त खर्च जालो हे लोकांक जाणा जावन घेवपाची आसा. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. आमी सध्या असं बायणा वाठारांत तुम्ही पळोवंक शकता की लोब्रा आसा आनी हेच्या पोना जे आहा एक गटर्स आहा जो नाला आहा ह्या एक्झॅक्टली भायर वयपा खातीर ट्रेंच आहा. हे म्हाका कळोन येना कित्याक की आमकां दिसून येयला की हे जे ट्रेंच मारलेले जे एक हालो हांगा उदीक वयपा खातीर मारले ते आयज पुरोवपाचें काम चालू आसा. भितर फातर घालपाचें काम चालू आहा आनी तर वयल्यान पळयत जाल्यार पेवर्स घालपाचें काम चालू आहा. एक्चुली हे इतको एक्सपेंडिचर कित्या खातीर केलो हो मोठो प्रश्न आसा. कित्याक की इतक्या लाखांनी जर पयशे खर्च करता जाल्यार ते पुरोवपाक जायनासले. कित्याक की हे नॅचरल जर उदीक वयपा खातीर जशें कावन्सिलरान सांगलां की हांगा बुट्टी येता जर उदीक भरता जाल्यार हे उदका खातीर वाट आसपाक जाय आसली. दुसरें म्हणटा ते हे पोल्स इलेक्ट्रीक पोल्स आहा हे इलेक्ट्रीक पोल्स शिफ्ट करपाक जाय आसले जर उदका खातीर. आतां आमकां दिसून येता की लोब्रा घालता वयल्यान पेवर्स घालता पण इतके सिमीट सगळे हे खर्च करतात एक्सपेंडिचर करतात जाल्यार हे खरें बरें प्लॅन करून चिंतपाक जाय. हेचेर हांगासले लोकल आमदार संकल्प आमोणकरान लक्ष दिवपाची गरज आसा. तशेंच हांगासले जे ऑथॉरिटीज आहात तेंच्यांनी लक्ष दिवपाची गरज आहा. हे जर ट्रेंच मारलेले जाल्यार कित्या खातीर मारलेले हो मोठो प्रश्न आहा आनी तेच्या खातीर हे ट्रेंच ओपन करपाची गरज आहा नाल्यार हेचेर एक इन्क्वायरी तरी जावपाची गरज आहा. पुरयता आमच्याच एका कोणी म्हाका फोन येयल्लो तेजो एक्चुअली हे पुरोवपाक लागले पण तेणी वचून आम्हाला स्टॉप करून सांगले का तेणी वचून बाबडे स्टॉप केलें काम तें नाल्यार हे सगळे पुरोवन मोकळे जाता आसले ते आतां काम स्टॉप केला तेजें. हेका मरे हो मॅनेजीस ब्रांगाचो रोड सामको स्ट्रेट रोड दिसता पळय तुमकां हो मॅनेजीस ब्रांगाचो रोड एका सायडीन एक टॅनल हे मारलेले ट्रेंच मारलेले आनी हेजे भितर इलेक्ट्रीक केबल सुद्दां आहा. हाजे रेटीन भितून पळय इलेक्ट्रीक केबल आहा आनी हो ट्रेंच कित्याक लागून बांदलेलो
एका 7 वर्सां पयलीं आमच्या सरान पास करून घेतलो रस्तो बिस्तो सगळो. कॉन्ट्रॅक्टर वेळ जावंक ना, काम जावंक ना, कितें उरलें आतां गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ते आतां चालू आहा. संकल्पान हे इनिशिएटीव घेवन रस्तो चालू केलो, रस्तो घातलो. रस्तो बंद करचे पयलीं सुद्दां मरे हांगा फूल हेचे सेवरेजीचे हे आसले, सगळे कडेन सेवरेजीची चेंबरां आहा. ती चेंबराय बंद करून सोडले, चेंबराय दिसना. आतां फुडें तेजें काम येतलें, परत रस्तो फोडटले. हे आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो, हे सगळे आमचे टॅक्स पेयरांच्या पयशांची अशी वाट लावप हें पळोवपाक सुद्दां बरें दिसना. पेवर्स तुमी घातले, ते पेवर्स घातले, हे स्ट्रेट तुमी बांदला ते कशें बांदला पळय, ताका स्लोप आहा वयर, स्ट्रेटूय करूंक ना कांय. आनी वयल्यान आतां हे घालून हांव कॉन्ट्रॅक्टर हे फातर घालून हे पुरोवपाक सोदता. हे कोणाचे पयशे वेस्ट हे आमचेच पयशे, टॅक्स पेयरांचे पयशे. हेका कोणी तरी आमचे MLA आतां हेचेर नजर दवरपाक जाय सारकी. कॉन्ट्रॅक्टर कोण काम करता, कितें करता पळोवपाक जाय. तो येतलो, फातर घालतलो, बंद करतलो, वयतलो, अशें जावचें ना न्हू. हेचे फुडें आतां उदीक वयतलें खंय, लोकांच्या घरांनी उदीक पडटा पावसान. प्रत्येक पावसान लोक मोटर घालून उदीक भायर काडटा ते दुसरे कडेन. तुशान काम चालू आहा, तुमकां कितें दिसून येयला? माझे म्हणणे आहे की वो गटर जो पयलींसून आसलेलो तो पावसाचें उदक वचपाक लोकांक त्रास जावपा नाका म्हणून गटर पयर आसलेलो तो सगळ्यांक बरो जातालो. कित्याक पावसाचें उदीक जें आहा तें हिंगातून फ्लो जावन सारकें वचून थंय फुडें कनेक्ट जावन तें सारकें बिचीर वयतालें. पूण आतां कितें आहा, हिंगाचे कॉन्ट्रॅक्टर कशें केलां, हिंगा जो लोकांक खातीर कितें आसलेलें बरें तें आतां फातर घालून तें सगळें बंद केलां. फाल्यां पावस पडलो, उदक वयतलें भरतलें सगळे रस्त्यार लोकांक त्रास, लोकांच्या घराघरांनी उदक वयतलें. सो प्लीज हे आमदारान आनी हिंगाचे हेणें मातशें लक्ष दिवचें आनी सारकें करचें. तेजे बरोबर हिंगा पयलींच वयर पेवर्स घालतात, कितें करतात कांय कळना. कितें बरें पण करतात, क्लिनस जावपाचें आसा जाल्यार बरें करून करचें आनी लोकांच्या फुडाराचेर. गोवा 365 खातीर हिरुमा आले, सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. बाणावले फुटबॉल ग्राउंडार जाल्ले रोमांचक मॅचीज GFA अंडर-15 डिव्हिजन 2 लीग सालसेत झोन ग्रुप B पिंटोच्या यूथ क्लब ऑफ बाराडीन दवल्ली स्पोर्ट्स क्लबाक हारायलो. पळयात. Sheffield Dyer scored the opening goal for Pinto's Youth Club of Baradi in the 27th minute, followed by goals from Hasten Fernandez and Yixon Fernandez in the 49th and 59th minutes. The game was exciting with both sides giving their all, but Pinto's Youth Club of Baradi came out on top. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. फाल्यां 19 राज्याच्या कांय वाठारांनी पावस पडो येता. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. त्या उपरांत हवामान सुकें उरतलें खंय. राज्याच्या कांय वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान मळबांत कुपां दाटूं येतात. 20 एप्रिला सावन हवामान गरम आनी सुकें उरतलें. तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस अशें थीर उरतलें. कांय वाठारांनी दव धुकें पडूं येता. दर्यादेग वाठारांनी खाशेली शिटकावणी ना. 19 तारीख मेरेन कांय वाठारांनी पावस. 20 तारखे उपरांत गरम आनी सुकें हवामान. फांतोडेर कांय वाठारांनी दव धुकें. बुधवारचे चडावात आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.